जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 20 सुत्रां वळ 1 ते 11. अशें उलयल्या उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवचे पासत तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. तुका एकल्याच कोर्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप, हेंच तें सासणीक जिवीत. हांवें तुमकां प्रितुमेचेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें संपादलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं जी म्हाका तुज्या सांगाता महिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतलें काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशाक हांवें तुका वळखूंक पावयलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले, आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्याय, आनी ताणें ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजे सून आयलां म्हूण ताणें खरीपणी वळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी बाबाड दवरला. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक ते तुजे. जें म्हजें तें सगळें तुजें, आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें, आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात, आनी हांव तुजेशीं येतां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.